JSWचे कोळसो हाताळणींतल्यान प्रदूषण जायत जाल्यार वोगी रावचे ना म्हूण मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक उलयलो। फाटल्या 2-3 दिसां सावन कोळसो प्रकल्पा कडेन संबंध आशिल्ले बारीक सारीक लोक विश्वासान काम सुरू जातले म्हूण सांगताले हे कशें शक्य आसा म्हणूनय तो उलयलो। दुसरे वटेन कोल एक्टिव्हिस्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्डर भायर सरल्या उपरांत एक्शन घेतले म्हूण रावल्यात। पण ह्या 2-3 दिसांनी 2 दीस आसताले म्हाका भायर सरून अशें आयकपाक गेल्लें की थोडे कोण ते तेच्या भितर धंदे करता, बारीक बारीक कोण आहा, कोण ट्रान्सपोर्टर आसा आनी कोण ते मातशे उमेदीचे आसले की परत JSWचो कोल चालू जाता म्हणून। आय डोंट नो, आमकां कळना एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, पण बाकीच्या सगळ्या लोकांक हो विशय पयलींच भायर कसो कळ्ळो हेचेर मातसो हांव जातलेच म्हणून अशें ते कॉन्फिडेंटली सांगताले, अशें कशें जावंक शकता म्हाका कळना। सो तेचेर मातशें विचार करपाक गरज आहा, म्हाका खबर ना। आय एम ओपन टू इट। एनी टायम पोल्युशन जर परत वाडपाक लागलें ते मागीर खंयचीय कंपनी आसूं, हांव त्या पोल्युशनाक लागून तांकां कसोच वोगी रावपाचो ना। लोकांक विश्वासात घेनासतना प्रदूषण नियंत्रण मंडळान निर्णय घेतलो म्हूण एक्टिव्हिस्ट नजीर खान उलयलो। त्यामुळे क्लियर कट कळटा की बाबा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हँड इन हँड चलता JSW। फक्त लोकांक दाखोवपाक लागून हेंच्यांनी तेंचे बंद केल्ले। आतां सडनली हांकां कन्सल्टंट स्टार्ट करपाक दिता, हे दाखयता की आतां केल्यार ते जाणा की पावसांत पोल्युशन कांय जायचो ना म्हणून। सो हेंच्यांनी स्टार्ट केला। हांव गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक म्हणटा, तुमी तांकां 1 नंबर फटींग सांगलेलें हे कंपनीन रॉंग हे केला म्हणून। आयज तुमी ताका सडनली परमिशन दिता आनी ते बी रेनी सिजनाक लोकांक तुमी उल्लू करपाक लागला। हांव म्हणटा तुमी दिता ऑन ऑड बेसीस। डीड यू हॅव टेकन द पब्लीक इनटू कॉन्फिडन्स? कोण दिता जाल्यार तुमी कशें चॅक करतले थिंगा पोल्युशन, आनी कोण चॅक करतलो, कोणाचे फुडें चॅक करतले? वेदर यू वील टेक द पब्लीक इनटू द कन्सिडरेशन? इन माय थिंग दॅट pollution should be stopped completely. Coal should be stopped completely. कोल एक्टिव्हिस्ट म्हणटात सध्या कांयच उलोवंक शकना। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्डर हातात पडल्या उपरांतूच कितें करपाचें तें थारायतले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। केरिया खाणेपार कोसळिल्ले पालसणाक लागून सामान्य लोकांक बेठोच त्रास। तो रस्तो करतना थंय सारकी पद्दत वापरिल्ली ना म्हूण फोंडेचो आमदार रवी नायकाचो आरोप। जाल्यार सबंद गोंयभर रस्त्याची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारूच हाका जबाबदार म्हूण रवी म्हणटा। केरियान खांडेपारचो रस्तो जाग्यार येवपाक सोमार उजवाडटलो। पूण तेणी ते जे स्ट्रेट कटिंग केलां ते स्टेप्स घालपाचे ते तेणी केले ना। आनी जर ते स्टेप्स घेतलेले जाल्यार ती जमीन जी आसा मातीची खर्चोवपाची नासली आनी इतले लोकांक ते त्रास जाले। कुंडे जे आसा घाटाचे कुंडे चडावचे पळय दोनूय वाटी कट केले, कशे स्टेप घातल्यार परवरी असेंब्ली कडेन काणकोण चला गोंयभर चला खंय रिटर्निंग वॉल कॉन्क्रीटची केन्ना घालताले पयलू खंय? कित्याक ते कॉन्क्रीटची तुमी रिटर्निंग वॉल कॉन्क्रीटची घालपा लागून तुमी जे स्ट्रेट कट करता ते वर्टिकल करपाचे, पांचशे करपाचे, ते स्टेप घालपाचे। आनी इतले वर्स तुम्ही PWD मिनिस्टर जाल्यार आयज रस्ते गोंयचे कित्याक फुट्टा आनी फोंडे सगळे फुटलेले। आमी कितलीशीच तुका लेटर दिल्या, आमी लेटर दिल्या तुका ते रस्ते करचे म्हणून, कित्याक आमी ऑपोजिशन, आमचे कडेन पयशे ना, पयशे सरकारा कडेन। सरकार तूं मिस्टर ढवळीकर, सुदीन ढवळीकर सरकार सेवरेजी शेकड्यांनी कोटी तुमी ते प्रोजेक्ट करता। सेवरेज आसा ते उदक सगळें उदक भायर सरता सगळे कडेन, ते सेवरेजचे खड्डे, रस्त्याचे सगळे खड्डे, तुका बाकी कडेन ते बाकीचे स्टेटीन येता कित्याक रस्ते फुटना? हांगाच कित्याक जुनाक मेन केल्लो रस्तो जुना फुट्टा कित्याक लागून? सांग लोकांक पब्लिकाक कळून दी। इतले मजगती दक्षिण गोंयचो खासदार नरेन सावयकारान केरियान कोसळिल्ले पालसणीची पळोवणी केली। सावयकारूय म्हणटा येरादारीक सोमारा सुरवात जातली। हांगा जी आतां केरिया जी आतां ही लँडस्लायड जाल्ली आसा ती आतां आमी पळयली। हांव फाटले 2-3 दीस जाले दिल्लीक आशिल्ल्या कारणान हांव पावून नाशिल्लो। इंजिनियर हांगासर इंजिनियर कामात तोय आशिल्लो, बाकीचे सगळे जाण आशिल्ले। आनी हेज्या संबंधान खरें म्हणजे PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवणें जाल्लें। ताणें इनिशिएटीव घेवन खरें म्हणजे हातूंत जें काम आसा मागीर काम बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसात। आनीक म्हाका आतां जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या त्या प्रमाण सोमारच्यान खरें म्हणजे हो रस्तो जो आसा हो लोकां खातीर चालू जातलो। हो बेगिनात बेगीन जावचो आनीक चड वेळ काडनासतना खरें म्हणजे लोकांची गैरसोय जायनासतना हें काम जें आसा तें बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावचें अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।